नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार आमी एक वरा पयलीं एक्झॅक्टली एक वरा पयलीं एक मेजर ब्रेकींग न्यूज केली, जी म्हळ्यार राज्यपाल जे गोंय सरकार आनी मुख्यमंत्री हांचे विशीं उलयलो तो. जनरली नॉर्मल परिस्थिती भितर अश्यो गजाली घडनात. राजभवन इतले एग्रेसिवली केन्ना राज्य सरकाराचेर उलयना. कितें घडलें ह्या रिएक्शना खातीर, कित्याक लागून हें इतलें खर रिएक्शन आयलें आनी सगळे हाजे पयलींचे संकेत मोडून वाय गव्हर्नर सत्यपाल मलिक went on one of the most scathing and rarest of the rare attacks on an incumbent state government. आमचे जे रिपोर्टर जाणी ही स्टोरी ब्रेक केली आणि सध्या गोंयभर जी स्टोरी गाजता, सर्क्युलेट जाता, व्हायरल जाल्या, प्रत्येक मनीस ज्या स्टोरी विशीं सध्या उलयता ती स्टोरी ब्रेक करपी आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार म्हजे बरोबर आसा, जे राजभवनाचेर गेल्ले आनी ही स्टोरी विथ गव्हर्नर्स इंटरव्यू ब्रेक केली. लौकीक, वेलकम. आणि सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार तू सकाळीसावन राजभवना कडेन आसा. सकाळी जेन्ना मिटींग जाली ती तुवें पयली, मुख्यमंत्री भायर येतकीर तुजे कडेन उलयलो आनी ताजे उपरांत दीस प्रोबेबली द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ दीस वीक. कितें जालें, कित्याक जालें आनी कशें जालें? हॅलो. या लौकीक, गो अहेड. ओके, सकाळच्यान सांगता. काल जी गव्हर्नरा बरोबर मिटींग जावपा आसली ती काल पोस्टपोन जावन ती आयज सकाळी घेतली. मिटींगेक गव्हर्नरान सगळे डिटेल्स मागलेले की कोविड मॅनेजमेंट कशें चल्लां ते स्टेटीन. तितून ते मिटींगेक सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी आनी हेल्थ सेक्रेटरी आसले. मागीर ती मिटींग आमी भायर रावल्ले गव्हर्नर पॅलेसीचे भायर. भायर येतना सीएम रावन सीएमान आमकां बायट दिली. सीएमाक विचारलें की कितें मिटींगेक जालें. तेणी मिटींगेंतले व्हडलें कांय आमकां डिस्क्लोज करुना, पण तेणी एक गजाल मुद्दामून आपूण जावन सांगली की गव्हर्नर बेजार आहा मिडियाचेर, की मिडिया नेगेटिव्ह रिपोर्टिंग करता. स्टेट इतलें बरें काम करता ते जेंच्यांनी गव्हर्नरा मुखार मांडलेलें की आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेतल्या बी ते सगळे. स्टेट इतलें बरें काम करता आसतना मिडिया नेगेटिव्ह कित्याक आसा काय म्हणून अशे सगळे पॉयंट्स तेणी सांगले. गव्हर्नर मिडिया रिपोर्टिंगाचेर बेजार आसला. आमी ताका मुद्दामून परत विचारलें, बाबा सोशल मिडियाचेर बेजार आहा काय मेन स्ट्रीम मिडियाचेर बेजार आहा? सगळ्याच मिडियाचेर बेजार आहा म्हटलें. मागीर एक रिपोर्टरान विचारलें, बाबा तुमकां कितें दिसता, आमी कितें रॉंग करता अशें काय म्हणून, आमचे कडल्यान कितें रॉंग जालां, आमी खरेंच नेगेटिव्ह आहा काय? परत एकदां विचारलें. ना, आपल्याक तशें दिसना म्हणपाक लागलो सीएम. आपल्याक दिसता की ऑपोजिशनाचे ज्यो बायट्स, ऑपोजिशनाचे जे कमेंट्स येतात गव्हर्नमेंटाचेर विरोध करपी वा खंयची गजाल खोडून काडपी, ते तेणी पयले आसतले आनी ताका ते नेगेटिव्ह दिसले आसतले अशें म्हटलें. आनी मिटींगेन भितर कितें जालें ती कांय व्हडली डिटेल्स दिवना तेणी, आनी सीएम गेले. तेजे उपरांत हो गव्हर्नराचो इन्सिडंट. या लौकीक आवाज. फर्स्ट टायम गव्हर्नर गोंयांक असले गव्हर्नर मेळ्ळे की ते एक्सेसिबल आसता फोनाचेर सुद्दां. आनी एवरी टायम जेन्ना गव्हर्नर पॅलेसीची मिटींग जाता तेन्ना आमी मुद्दामून तांकां मेसेज घालून वा कॉल करून विचारता तुमी हेजेर कमेंट दिवपाक सोदता काय कितें. एवरी टायम तेणी ना म्हटलेलें. पयलीं खूब फावटी कॉन्टेक्ट केला. एकदां तेणी हाफ एन अवर इंटरव्यू बी दिले, पण कमेंटाक ना आसताले तेंचे. सो दीस टायम तेणी ओके म्हटलें. मागीर कॅमेराचेर कमेंट दितले, पयलीं ना म्हटलें, मागीर हय म्हणपाक लागले कॅमेराचेर कमेंट दिता. मागीर तोपर्यंत न्यूज तेजे कडेन पावली. म्हणजे हांव तेन्ना भितर गेलो कमेंट घेवपाक, हांवें क्वेश्चन तांकां केल्लो मिटींगेचेर की मिटींगेक कितें थारलां आनी मिटींगेक डिसिजन कितें जालां, कितें कमी पडटा स्टेट गव्हर्नमेंट तेजेर सांगा म्हणून. जाल्यार तेणी फर्स्ट हें काडलें की सीएम ने मेरे बारे में गलत कहा म्हणपाक लागलो. आपणी मिडियाक केन्नाच नेगेटिव्ह आसता, मिडिया नेगेटिव्ह काम करता अशें म्हणनासलें. सीएमान आपल्याक फटकून रॉंग केलें. इट इज रॉंग ऑन हीज पार्ट म्हणपाक लागलो. मागीर तेजे फुडें तेणीच कंटिन्यू केलें की स्टेटीच्यो गजाली एक सांगपाक लागलो. कोमॉर्बीड हेजे कोमॉर्बीड हितून पेशंट मरता जाल्यार तांकां एक नांव मेळ्ळा. कोमॉर्बीड हेच्या खातीर मेळ्ळो, ताका पयलींच दुयेंसां आसलें म्हणून. सो एकदां तूं कोवीड हॉस्पिटलांत पावलो की बाबा ताका पयलींची दुयेंसां आनी आतांचे कोवीड दोनी वांगडा ट्रिटमेंट जाता काय ना, हेजेर तेणी तांकां सरकाराक हें काडलें, विचारलें. आनी तितून तांकां दिसलें की तेणी मागीर फुडें सजेशन केलें की सगल्यो गजालींचेर जावपाक जाय. तुमी कोरोना खातीर एडमीट करता जाल्यार ताका पयलीं कॅन्सर आसतलो, तो मेले उपरांत म्हणटले ताका कॅन्सर आसलो म्हणून मेलो. अशें जावंक शकना. ताका प्रत्येक दुयेंसाचेर त्याच छप्परा सकयल त्याच हॉस्पिटलांत ताका ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. ताका खंय मरपाचो म्हणजे खंय तरी चूक
करपाक जाय, खंयच कमीपणां स्टेट गव्हर्मेंटाच्यान उरपाक जायना हें तेणी थंय सांगलें. मागीर तेणी खुबश्यो पयलीं रिपोर्ट्स वाचलेले, फेसिलिटी सारकी ना, जेवण सप्लाय सारकें जायना, टॉयलेट ओवरफ्लो जाल्या, ह्यो सगल्यो गजाली तेणी सांगले. तेंकां आमकां प्लॅन ऑफ एक्शन दिलो, कश्यो कश्यो गजाली सुदारल्यात ते सांगले, तेजेर आपूण हॅप्पी आहा म्हणपा लागलो. मागीर हांवें म्हजो वेगळो असो प्रश्न केलो की लॉकडावन करता, स्टेट टू स्टेटीक लॉकडावन करपाची गरज आहा काय कितें वेगळे एसओपीनी करपाक जाता काय म्हणून, लॉकडावनाची खरेंच गरज आहा. जेन्ना केसीस नासल्यो तेन्ना आमी जश्न तेणें अशें म्हटलें की आमी खूब खूश आसले केसी नासल्यो म्हणून, आनी मागीर आमी हळू लॉकडावन काडीत गेले, सदळ जायत रावले. आनी जेन्ना केसी वाडपाक लागल्यो मांगोरा हिला सारक्यान, थंयच्यान लोकां कडल्यान आनी लिडरां कडल्यान मागण्यो येवपाक लागल्यो की आमकां लॉकडावन करा म्हणून. तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान एक्शन घेतली ना, इट्स अ जजमेंट ऑफ एरर म्हटलें तेणी. आनी फुडें म्हणपाक लागलो की तेन्ना करपाक जाय आसल्यो ह्यो गजाली करता आसतना. आनी आतांच्या लॉकडावनाची गरज आहा काय म्हटल्यार म्हणपाक लागलो की आपूण तेजेर कमेंट करिना, पण आनी हांवें म्हटलें फुडें करता जाल्यार 3 दिसाचो पुरो काय म्हणून. ना, जाय जाल्यार तो वाडोव येता म्हणपाक लागलो. तशें कांय ना, तो 3 दिसाचो करता, तो फुडें वाडोवंक गरज पडल्यार वाडोवपाकूय शकता. पण पयलीं लॉकडावन जावपाक जाय आसलें, एटलीस्ट मांगोर हिलान सारक्या एरियेन जंय लोकां कडल्यान सुद्दां डिमांड येताले, लोकल लिडरां कडल्यान डिमांड येता, तर लॉकडावन जावपाक जाय आसलें. स्टेटी कडेन एक मिस्टेक जाली हेंवूय तेणी उलोवन दाखयलें कॅमेराचेर. लौकीक एक मुद्दो विचारायचा की इज व्हेरी व्हेरी अनयुज्युअल. जनरली केन्नाच अशें घडना. आणि गोंयच्या इतिहासात सुद्धा म्हाका दिसता दिस वील बी सेकंड टाइम when the animosity between Raj Bhavan and a chief minister is so much, so public. So किती दिसता हाजे फाटलें कारण कितें? हें आजच हें उत्पन्न जालां काय हो जो डिस्कम्फर्ट आसा राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्या मदलो तो हाजे पयलीं आशिल्लो? अशें जे राजभवन आनी गव्हर्मेंटा कडेन वाचता पळय न्हू, तेन्ना गव्हर्मेंटा वेगळी आसची पडटा एक्चुअली. सेंटराक दुसऱ्याचे गव्हर्मेंट, गव्हर्नर दुसऱ्या गव्हर्मेंटाचो आनी स्टेटीन दुसरे गव्हर्मेंट. असल्या टायमार आमी समजूंक शकता की अशें कितें घडटा म्हणून. जेन्ना बीजेपी वयर बीजेपी सकयल स्टेटीन बीजेपीन धाडलेलो बरो गव्हर्नर आहा, तरी वाचता म्हणजे म्हाका चड डिटेल्स काडपाक मेळना. हांव फोना फोनी करपाक सोदतलो बाबा कितें अशें जालें काय म्हणून, तर डिटेल्स काडपाक मेळना. पण एक नोटीस जालें, सीएमान जेन्ना गव्हर्नर पेन्सिल्यान भायर सरले तेणी डिटेल्स आले दिवपाच्यो, पण तेणी गव्हर्नराक कोट करून खंयची गजाल आनी ती बी रॉंग गजाल आतां गव्हर्नर सांगता दिसना. आपणें अशें म्हणोकूच ना. गव्हर्नराक कोट करून म्हणपाक ना, तेजे जे हें आसता ते तेंचे सिनियर आसता आनी तेंकां हे कोट करून तेंकां तेंच्या खांदार बंदूक धरून मिडियाचेर एक फार मारपाचो प्रयत्न जालो. तो एक वेळ गव्हर्नराक ते लागला आसतलें की बाबा हेणे आपल्या नांवान बेश्टे चुकीची बातमी भायर पसरली म्हणून. सीएमान एक स्टँड घेवपाचो की आपूण मिटिंगेच्या भायर कांय सांगपाक शकना. हांव थंय उलयले उपरांत कळ्ळें की मिटिंगेक अशें थारलेलें की मिटिंगेचे कांयच डिटेल्स भायर वयचे ना म्हणून. मागीर तेणी गव्हर्नरान उलयता म्हटल्यार डिटेल्स भायर गेलो आपूण आतां उलयता म्हणून. सो प्रॉब्लेम असो जालो की सीएमान गव्हर्नराचें नांव घेतलें, गव्हर्नराक कोट करून मिडियाचेर फार मारलो आनी ते कत्र थंय गेला आसतले. आनी दुसऱ्यो हांव आनी डिटेल्स काडपाक सोदता अशें कितें मिटिंगेन बी वाजलेलें काय म्हणून म्हाका डिटेल्स मेळपाक शकना. पण सीएमाचो एक मातशें थंय रॉंग जालें की गव्हर्नराक कोट करून तेणी ते गजाली फुडें येयल्यो. एक म्हाका लास्ट लौकीक विचारपाचें दिसता की तुका याद आसतली की आमी जेन्ना लास्ट टायम इंटरव्यू केल्लो तेन्ना म्हादयच्या विशयाचेरय तांणी कांय गजाली स्पश्टपणान मांडिल्ल्यो. सो दीस गव्हर्नर इज नोन फॉर हिज फ्रँक ओपिनियन आनी जें आसा तें आसा हें म्हणपाची जी तांची हें आसा ती जनरली इन अ सिस्टम लायक अवर्स जंय मुख्यमंत्र्याक युजली वर्किंग एक्झिक्युटिव्हा भितर इल्लें चड म्हत्व आसता आनी राजभवन हें मोर लायक अ डेकोरेटीव ऑर तांगेले आसा राज्यपाल अशी परिस्थिती आसता. अशें सेटअपा भितर एक्टीव राज्यपाल लायक दीस ताका लागून खटके बिटके उठतात काय कितें? गव्हर्नराची हिस्ट्री काडलेले गव्हर्नरान जम्मू काश्मीरान जे काम केलां जेन्ना 371चो प्रॉब्लम इश्यू आसलो तेन्ना थंय जेन्ना काम केलां एक्च्युअल एक सीएम कशें काम केलें थंय तो ते खातीर तो लोकां मदीं वचपी म्हणजे गव्हर्नर म्हणून फक्त राजभवनाचेर बसून रावन तो लोकां मदीं वचून येयल्लो मनीस. तेजी फाटले जर हे पळयले जाल्यार ते पॉलिटिशियन आसले, पॉलिटिशियन म्हणून तेणी सर्व केला. आनी तितून आमी जेन्ना फाटली इंटरव्यू केल्ली तेन्ना तेणी इंटरव्यून म्हटलां तुमचे कडेन इंटरव्यू केल्ली तेन्ना की आपूण दिल्ली आपलो कॉन्टॅक्ट आहा, आपूण दिल्ली वयता, आपूण सीएमाक वयतना सांगता कितें व्हरपाक जाय, कितें हाडपाक जाय थंयच्यान, कितें तरी थंय प्रपोजल व्हरपाक जाय, प्रस्ताव व्हरपाक जाय आपल्याक सांगचें. आनी तेणी म्हटलेलें बी तें जायना म्हणून, म्हणजे आपूण मुद्दामून विचारता बी म्हणून. एक वेळ ताका दिसलें आसतलें खंय तरी स्टेट गव्हर्मेंट थोड्यो गजाली जाय तश्यो व्हरना फुडें आनी कमी पडटा आनी तेका ते स्वताक खाता अशें जावंक शकता म्हाज्या हिसबान. म्हाका डिटेल तितल्यो काडपाक मेळना पण कितें तरी हें म्हणजे फाटले खूब इतिहास आसतलो एका अशें रिएक्शन येवपाक.
एक एक दिसाची रिएक्शन आसचें तेका खूब गजाली पयलीं पायल अप जाले आसतले आनी एकदम ते ब्लास्ट जाला आसतले. या लोक थँक्स अ लॉट. हांव लोकांक इतलेंच सांगता, जो इंटरव्यू which has not only gone viral, which is probably the most controversial interview of the year, but तातूंतल्यान राज्यपालान आपलें मन उक्ती केलां आनी अशी परिस्थिती भितर उक्ती केला जेन्ना स्टेट आनी राज्यांतले लोक हांकां सरकार ज्या रितीन कोविडाचें सिच्युएशन हँडल करता ताचे विशीं प्रचंड डावट आसा, प्रचंड प्रश्न आसात. अशे टायमार राज्यपालान उघडपणान कांय गजाली सांगल्यात, कानू उघाडणी केल्या, बट हाचो परिणाम कितें जातलो, हाचो राजकीय परिणाम कितें जातलो हें म्हाका दिसता पळोवचें पडटलें. बिकॉज दीस इज अनप्रेसिडेंटेड. केन्नाच अशें जायना. लौकिकान सांगलें तशें सगळ्यांत म्हत्वाची जंय जाता थंय स्टेट गव्हर्नमेंट वेगळे पक्षाचे आसता आनी राज्यपालाची हें आसता तो सेंटराचो आसता. सो सेंटराक जर एक गव्हर्नमेंट आसा आनी स्टेटी भितर जर दुसरी पक्षाची गव्हर्नमेंट आसा जाल्यार असली गजाली जाल्ली पळयल्यात. दीस प्रोबेबली लुक्स लायक फॉर द फर्स्ट टायम दॅट सेंटर आनी स्टेटी भितर सेम गव्हर्नमेंट आसा, तरी आसतना इतल्या खरपणान राजभवनाची प्रतिक्रिया आयल्या. As I said, this is one of the most scathing and rarest attack by Raj Bhavan governor on an incumbent government. I think हाचे राजकीय परिणाम कितें जातले ते आमकां फुडल्या कांय दिसां भितर कळटलें. जशें कितें घडटा तें आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. जस्ट फॉर एवरीबडीज थिंग, दोज ऑफ यू हू हॅव नॉट वॉच्ड दीस इंटरव्यू टील नाव, म्हाका डावट आहा खूब कमी लोक आसतले ताणें अजून मेरेन पळयलो नासतलो, इतलो हो इंटरव्यू व्हायरल गेला लौकिकाचो. So those of you who have still not watched this interview, the interview is up on our website, it is up on our Facebook page, it is there on our Twitter handle. Please note that तुम्ही ह्या खंयच्याय गजालींचेर वचून हो इंटरव्यू पळोवपाक शकतात. अनएडिटेड इंटरव्यू आमी घाला, बिकॉज ह्या इंटरव्यूचे महत्वूय तितलेंच आसा. सो विदाउट एनी एडिटिंग this interview is up on all our mainstream platforms as well as our social media platforms. आणि परत न्यूजां भितर तुमकां 6 वरांचेर हो इंटरव्यू पळोवपाक मेळटलो टीव्हीचेर. लौकीक थँक्स अ लॉट एंड अ ग्रेट न्यूज ब्रेक. म्हाका दिसता फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर दीस न्यूज ब्रेक. थंयच्यान हांव आतां नेक्स्ट कोविडाच्या सिच्युएशनाचेर वास्को वता. विक्रम नायक आसा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्कोची कितें परिस्थिती, कितें चल्ला? सर, वास्कोन आता सद्याक परिस्थिती मातशी बरी ना. म्हणजे आता जस्ट एक न्यूज आयकूंक मे बी देर इज येट अनदर डेथ ऑफ वन पर्सन इन वास्को. म्हणजे कोविड रिलेटेड डेथ अशें अजून कन्फर्मेशन येवंक ना. बट इट इज एज गुड एज यू नो. म्हणजे ज्या सुत्रांनी म्हाका सांगलां, आय एम हियरिंग अबाउट द डेथ. सो दिस इज वन थिंग व्हेरी शॉकिंग. म्हणजे ही आता इज गोइंग टू बी द 13th डेथ, बट अजूनही कन्फर्म जावंक ना. सो ताका लागून आमी कांय उलोवंक शकना. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, अनेक आमकां जी आज एक न्यूज उघड जाल्या. म्हणजे इतले दीस आमी आयकताले की गव्हर्नमेंट इज सेइंग की आमचे कडेन सगळी व्यवस्था आसा, बेड्स आसा, हॉस्पिटलान देर इज प्रॉपर फॅसिलिटीज इन एवरीथिंग. पूण आयज वेलसांवची एक जरी केस आयकत जेन्ना आमी थंय गेल्ले, तांचें म्हणणें आसा की एक मनीस थंय प्रॉब्ली गव्हर्नमेंट सर्वंट तो पॉझिटिव्ह जालो. पॉझिटिव्ह जातकर ताका जे सरपंच, डेप्युटी सरपंच सिल्विया डिसोजा, ताका फोन आयलो कांसावली हेल्थ सेंटरांतल्यान की असो मनीस पॉझिटिव्ह जालो. सो शी आस्क्ड व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप ना. म्हणजे आता मुड्डी म्हणटा ते गांवांत एक मनीस पॉझिटिव्ह जालो आनी तांचें दुकानूय आशिल्लें. म्हणजे ते दुकान लोकांनी बंद करपाक लायलें न्यूज जाली तेन्ना. मागीर तिणें पर्सनली हेल्थ सेंटरान वचून विचारलें की हाचे फुडें कितें. सो दे टोल्ड अस स्ट्रेट कट, आमचे कडेन बेड्स ना, सो ही वील हॅव टू बी एट होम फॉर सम टायम. सो सांजेर ती गेली परती आनी विचारलें आतां तुमचें कितें अरेंजमेंट बी जाला काय म्हणून. अगेन द सेम रिप्लाय. मागीर तिणें सांगलें की ताचे जे कोण प्रायमरी कॉन्टॅक्ट्स आसा जावं ताजे फॅमिली मेंबर तांची टेस्टिंग करपाक जाय. ताजें कितें. सो दे सेड की दे शूड नॉट बी मोर दॅन 30 इन नंबर आनी आमकां थंय येवंक मेळचें ना. तुमी कशें ताका अरेंजमेंट करून हांगा हाडपाचो एंड ओन्ली इफ दे कम हियर वी वील टेस्ट. मागीर सर तिणें कितें केलें, कोणाक सांगून बी मागीर ते बाकीचे लोक वचपाक फाटीं फुडें जावपाक लागले. सो बेजीक फॅमिलीची मेंबरांक तांच्यांनी चॅक केलें. तांचे रिजल्ट अजूनय येवंक ना. पूण एक गजाल फुडें आयली की कालच्यान ते ट्राय करीत आसा. दे हॅव ट्राय टू कॉन्टॅक्ट एवरीबडी. तांकां एकूच रिप्लाय येता की आमचे कडेन वी डोंट हॅव बेड्स and hence we cannot take this person and shift him into a hospital or a covid care center. म्हणजे बेड्स खंय नात. कोविड केअर सेंटरानूय ना म्हणटा ते. आनी गोंयभर खंयच्याय कोविड केअर सेंटरांनी
दिस इज वॉट द हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज टोल्ड द डेप्युटी सरपंच की आमचे कडेन सद्याक बेड ना आणि शी हॅज कम ओपन ऑन टीव्ही आणि तिने कमेंटूय तसो दिला की आपल्याक स्वतः हेल्थ सेंटरान सांगलें की आमचे कडेन बेड ना, वी कॅनॉट टेक. पूण जालें कितें सर, जेन्ना तो मनीस थंयच्यान भायर सरना जालो, अख्ख्या गांवान बोवाळ पडलो की हो आतां कितें करता. म्हणजे तो सायडीन बी भोंवतालो, म्हणजे आजूबाजू थंय सायडीन एक दामोदराचें देवूळय आसा, सो तो देवाक बी पांय पडपाक गेल्लो दिसता. म्हणजे गांवान पॅनीक जालें. आतां त्या डेप्युटी सरपंचाचें म्हणणें कितें आसा की ओके फायन, इफ देर आर नो बेड्स, नो प्रॉब्लम. सपोज फाल्यां एक सिच्युएशन येता की वी आर टेस्टिंग सो मेनी पीपल, प्रॉब्ली एक टायम असो येतलो की वी माय नॉट हॅव द बेड्स, बट एटलीस्ट गव्हर्नमेंट शूड कम आउट इन दी ओपन अँड से की बाबा आमचे कडेन बेड्स ना. सो आम्ही डिसायड केला की हाजे फुडें समज चड जरी केसीस जाल्यो, इफ इट इज एन असिम्टोमॅटिक केस, वी विल ट्राय अँड गिव्ह होम क्वारंटाईन, बट देर शुड बी सम SOPs. म्हणजे तुमकां जरी ऑप्शन कांयच ना. हांव म्हाका आय एम सेयिंग दिस व्हेरी ओपनली बिकॉज ऑल दी एक्सपर्ट्स वी हॅव स्पोकन टू, तांणी एक गजाल सांगला, ते दिल्ली जावं किंवा मुंबय जावं, जर केसी वाडत वतात अशी टायमार जर लोकां मदीं कॉन्फिडन्स तयार जावपाक जाय, आनी त्याच बरोबर सरकाराचे जे रिसोर्सीस आसात ते जर योग्य मनशाक मेळपा जाय. आतां जांचे कडेन प्रॉपर एक 2 बेडरूम किंवा 2 बेडरूम प्लस घर आसा, फ्लॅट आसा, अशी मनशाक जर ते असिम्टोमॅटीक आसात आनी पॉझिटिव्ह आसात जाल्यार आपल्या घरा भितर रावपाची मुभा आसपा जाय. फाल्यां जर तांकां भलायकी कितें त्रास जाता जाल्यार डेफिनेटली तांकां हॉस्पिटला व्हरून उपचार जावपा जाय. पूण जर ते केलें ना आनी ते करनासतना जर सगळ्यांक जर आमी कोवीड केअर सेंटरा भितर, जाल्यार कोवीड केअर सेंटराय पावची नात, नंबर 1. नंबर 2, ज्या गरीब लोकांक किंवा जे लोक खंय तरी स्लम एरिये भितर रावतात, जांकां सोशल डिस्टन्सिंग पाळप शक्य ना, तिकून तेकून घरां आसात, कॉमन टॉयलेट आसा, अशी जेन्ना लोक आसात जांकां खरेंच कोवीड केअर सेंटरां करून दवरपाची गरज आसा, कारण तांकां थंय जर व्हरून दवरलें ना जाल्यार हे दुयेंस चड स्प्रेड जावपाक शकता. अशी लोकांक कोवीड केअर सेंटर आनी तांकां एक 2 बेडरूम किंवा प्लस अटॅच्ड बाथरूम अशी घरां आसात जांची किंवा फ्लॅट आसात, तांकां तांच्या घरा भितरच क्वॉरंटायन करपाची वेवस्था आनी परमिशन ही सरकारान जर दिली जाल्यार डेफिनेटली चड लोक मुखार येतले टेस्टिंगा खातीर, नंबर 1. कारण कोवीड केअर सेंटराची बी वेवस्थे विशीं ज्यो स्टोरी आयकूनच कांय जाण भितात, चुकून पॉझिटिव्ह आयला आनी आपल्या थंय व्हरून घाल जाल्यार कितें काय म्हण. सो चड लोक मुखार येतले. दुसरी गजाल, ज्या लोकांक खरेंच ह्या फॅसिलिटींची गरज आसा त्या लोकांक ह्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो. आय थिंक दॅट इज विक्रम, यू हॅव रेज्ड अ व्हेरी व्हेरी क्रुशियल इम्पॉर्टंट इश्यू. थँक्स अ लॉट. या विक्रम, एनिथिंग एल्स? हय सर, आता सध्या कितें जालां, खारेवाडा जे काल आमी टेस्टिंग केल्ले, म्हणजे अराउंड 460 पीपल वर टेस्टेड. तातूंत भितर सर कितें जालां, अराउंड 200 टेस्ट भायर सरले आनी भितर 32 पॉझिटिव्ह काल राती खारेवाडा कंटेनमेंट झोनान मेळ्ळे. सो जेन्ना 32 टेस्ट पॉझिटिव्ह जाले थंय एक मातसो पॅनीक कसो जालो. सो सद्याक आतां सर ते जे मांगरान ती सिस्टम जी सीएमान केल्ली की जे कोण नेगेटिव्ह आसा ताणें भायर सरूंक मेळटा म्हणून, सो अशें आतां एक जे 200 भितर 32 टेस्ट जाले, म्हणजे अराउंड एक 170 नेगेटिव्ह आहा, तांकां भायर काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी एक हे जे लॉकडावन आसा हाजेर एक आतां बरो मोठो बोवाळ जाला. म्हणजे वास्को थोडी आतां आयज भरपूर ट्रॅफिक जालें, गाडयांचो भरपूर रश जाले, मॅड रश ऑफ व्हेकल्स, आनी मार्केटान भरपूर गर्दी भरली. थोड्या जाग्यार सर अशेंय आयकूंक येता की आयज सडनली रेट्योय वाडल्यो, पूण हाजें अजून कन्फर्मेशन ना, पूण लोकांचो बोवाळ चालू आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार ती लॉकडावन वाडोवचो आनी 3 दिसान हे कांय व्हडलें लॉजीक जावचें ना, हाजेरूय एक वाद चल्लो आसा. म्हणजे हाजे पयलीं लॉकडावन कित्याक जावंक ना आनी केल्लें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. म्हणजे सद्याक हो लॉकडावन जो केला हो 3 दिसांक लागून केला, आनी हाजो मेन हेतू कितें, आनी 3 दिसान कितें फरक पडपाचो. म्हणजे जेन्ना इतले केसो वाडले, हाजे पयलीं जर लॉकडावन केल्लो जाल्यार बरें जावपाचें अशें आयज संकल्प आमोणकरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. म्हणजे ऑलेन्सियो सिमोस तांच्यांनी गव्हर्मेंटाक स्टेटमेंट दिल्लो आसा क्लियर कट की ही जी लॉकडावन पयलीं जरी करीत जाल्यार आमकां इतल्यो केसो आसच्यो नासल्यो. आनी आनीक गजाल म्हणल्यार ती जी कंटेनमेंट झोन बायणो आशिल्लो, इट हॅज अकॉर्डिंग टू जे आमकां आयकूंक येता सद्याक, इट हॅज बीन डिसील्ड बिकॉज थंय सद्याक तरी कांय केसो ना. सो दिस इज द प्रायमरी अपडेट फ्रॉम वास्को. Thanks a lot, Vikram. एक गजाल, one thing, right now when the live is going on, म्हाका preliminary confirmation आयला about one more death. 55-year-old from New Wade, Vasco. There were comorbidities आणि त्यो comorbidities लागून आणि कोविडाक लागून ही डेथ जाल्या. 55-year-old person, patient from New Wade, Vasco. This is the preliminary confirmation we have got right now.
सो विक्रम थँक्स अ लॉट. थंयच्यान हांव श्याम सुंदर फट्टेमार वता. श्याम, म्हापशेची अपडेट कितें आहा? वॉट आर यू हियरिंग रायट नाव? प्रमोद, सध्या परत तशीच भयाचीच कशी वातावरण जाला की बार्देशांत पूल वाडत आसा. काल कुचले आणि शेळप्या जाल्या उपरांत काल एक शिवोले जालो. आयज सकाळी एक करसवाडा आणि एक वेर्ला 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तशेंच आतां निकतेच कळ्ळां की थिवे आतां 3 पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्या म्हणून. म्हणजे सांगपाचें अशें की सडनली वाडत सगळ्या गांवांनी स्प्रेड जायत जाला आतां बार्देशांत. आणि दुसरे जशी गंगानगरान जाली आनी घरां जशी दाटीन आसा तशीच शेळप्या आणि कुचले तशीच. आनी आतां करसवाड्या मेळ्ळा ती बीन तशीच सगळी झोपडपट्टी सारकीच ती घरां आहा. तशी परतून ती जशी गंगानगरान एकल्याक मेळ्ळ्या उपरांत जशी स्प्रेड जाले, कुचलेन एकल्याक मेळ्ळ्या उपरांत जशे 14 जाले, शेळप्या तशे एकल्याक मेळ्ळ्या उपरांत जशे 9 जाले, तशेंच करसवाड्या एकल्याक मेळ्ळा ती परत ते तितल्या दाटीच्या घरांनी जर वाडत आसात जाल्यार हो सारकोच भंय. आणि दुसरे करसवाड्या म्हटलं की थंय आतां पॉझिटिव्ह मेळ्ळा इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा. जशे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन खूब लोक येतात थंयसर आणि थंय लागींच हे आसा ती. हो एक भयाचो कसो हे जाल्लो आहा. आणि ते लॉकडावनाच्या हेतून आज म्हापसा बाजार जर पळयलो जाल्यार हरशी म्हापसा बाजारान व्हडलेशे आतां जेन्नाच्यान स्टार्ट केल्ले तेन्नाच्यान व्हडलेशे बाजारान कोण येयनासलो. मार्केट मोजकेच ते दुकानां चालू आसले आणि कोण वताले आनी कितें घेताले बी. आयज जेन्ना पळयलें जाल्यार मार्केटान भायर 3 दीस लॉकडावन दवरला म्हटल्यार बाजार सगळो सदच्या भशेन फूल जाल्ल्या भशेन लोक दिसताले. या थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता हो प्रश्न प्रत्येकाच्या तकल्या भितर आहा की 3 दिसाच्या लॉकडावनान कितें जातलें. आनी व्हेरी फ्रँकली आय ऑल्सो फील दॅट हो जो लॉकडावन जाला तो रादर दॅन पॉलिटिकल प्रेशर जाला देन सायंटिफीक एनालिसीस ऑफ द सिच्युएशन. सो तें जावप म्हाका दिसता सामकें गरजेचें. आनी त्या दृश्टींतल्यान सरकारान पावलां उबारप गरजेचीं. तातूंत भितर एक गजाल आमी सांगली, जांकां शक्य आसा जांचे कडेन तशीं घरां किंवा फ्लॅट आसा तांकां घरा कडेन इफ दे आर असिम्पटॉमॅटीक जाल्यार ते घरा कडेन रावपाची जर मुभा दिली आनी तांची गरज आसा तांकां जर ह्यो फॅसिलिटीज पावयल्यो जाल्यार खूब बरें जातलें. हाजेर सरकारान निश्चित विचार करचो इतलेंच हांव मागतां. हांव नेक्स्ट वता. विनायक आसा सांखळी आनी दिवचलची अपडेट घेवया. विनायक, कितें आहा अपडेट? सर आयज सांखळे सीएचसीन जे पयलीं 2 दीस पयलीं जे टेस्ट घेतले तेजो रिजल्ट येयलो. तितून कारापूर हांगासून एक मनीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आसा वीच इज वर्किंग इन ट्युलिप अगेन वेर्णा. सो तांकां पयलींच म्हाका दिसता आयसोलेटेड सांगलेलें. सो ही वॉज आयसोलेटेड इन होम ओनली. आयज ताका शिफ्ट केलो. आनी दिवचले हांगा फाटल्या 11-12 दिसा उपरांत आयज दिवचले म्युनिसिपालिटी एरियेन एक पेशंट मेळ्ळा. जो नायक नगर कॉलनी त्या एरियेन तो पेशंट आसा. ही ट्रॅव्हल फ्रॉम बेळगांव. ताका ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा म्हणून ताणें चेकिंग केल्लें आपलें. सो तो आयज पॉझिटिव्ह गावला. ह्यो 2 गजाली जाल्यो. लॉकडावन म्हणशीत सर जाल्यार लॉकडावन काल डिक्लेअर जाल्या उपरांत कालच्यानूच लोकांची गर्दी मार्केटान पळोवंक मेळ्ळी. ऑफकोर्स काल बुधवार म्हटल्यार मार्केट डे आसलोच. सो पयलीच गर्दी आसली. आनी आयज सुद्दां सामान घेवपाक जावं आनी कितें आपले डेली जे निड्स आसा ते करपाक लोकांची गर्दी चालू आसा. एक मजेशीर विशय चालू आसा की आयज बुधवार काय बेरेस्तार अशें लोक म्हणटात. सो लॉकडावना खातीर ही सद्या परिस्थिती आसा. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव थंयच्यान फोंडे वता. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट? काय फोंड्याय बी लुटूच पडल्या लोकांची 3 दिसांचें सामान घेवपा खातीर? कालच्यान पळयतना म्हाकाय अजाप जाता की 3 दीस आमकां कितलें सामान लागता काय म्हूण. तरी आसतना फोंड्या कितें परिस्थिती आहा? प्रमोद, जेन्ना काल गव्हर्मेंटान जेन्ना लॉकडावन डिक्लेअर केलें आनी जनता कर्फ्यू म्हणून सांगलो, म्हाका दिसता लोक चवथीचोय बाजार ह्या 3 दिसाचो म्हणून व्हरपाक स्टार्ट केला सकाळच्यान. कित्याक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचेर विश्वास उरलो ना लोकांक. दुसरी गजाल म्हणल्यार लॉकडावन म्हणल्यार कितें एक्झॅक्ट
बाबा कितें बंद केलां. जायते सकाळच्यान फोन येतात, म्हणजे कंपनीन कामां आसा, पुणे कामां आसा, वेर्णा कामां आसा. ते म्हणटा अरे लॉकडावन आसा जाल्यार आमकां काम कशें आसा अजुनी, आमकां म्हणटा कामार आपयल्यात. जाल्यार गव्हर्मेंटान लॉकडावनाची बाबा कितें मर्यादा आसा बाबा ते ओपनली सांगूंक जाय की अमकें बंद आसतलें, अमकें बाबा. कित्याक तुली बसली कंपनी आसा, तितूंतल्यानूच जवळ जवळ 40 वर्कर आहा ते आयज सगळे प्रत्येक गोंयभर गांवांतल्यान केसी वाडत गेल्ल्यो आसा आणि तुमी फॅक्टरीच आयज बंद करिनात. म्हाका दिसता फाटल्या 3 दिसान आतां आनीक 4 पुलीस मेळ्ळ्यात पॉझिटिव्ह. आतां डीवायएसपीन आतां तांकां एक ऑर्डर काडलेली आसा प्रमोद की तुमी तुमच्या घरा कडेन वचूं नाकात, पण हांगाच खंय तरी पुलीस स्टेशनाचेर रावा, कित्याक तुमी घरा कडेन गेल्या उपरांत तुमचे फॅमिलीक तुमी हो व्हायरस दितले आनी तितूंतल्यान आनीक स्प्रेड जातलो म्हणून. पण प्रश्न असो आसा की रावतले तरी खंय? स्वतंत्र तांकां खंय तरी रावपाक एक बाबा कोणी तरी एक सोय करपाक जाय की बाबा एक 8 दीस 10 दीस ते क्वॉरंटायन जातले. अशी एक सोय करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आटोप्यान येवपाक शकता हे व्हायरस वाडटलो तो. दुसरी गजाल म्हणल्यार लोक म्हणटा आमचे कडेन की आमी म्हणटा सगळ्यो गजाली हितूंतल्यान सांगिना म्हणटा सारक्यो. म्हणल्यार खंय खंय जाल्या फोंडे तालुक्यानूच उलयता जाल्यार बोरये म्हणटा आमी बोरये घेता, जावं फोंड्या भितरूच जायते गांव येता, शांतीनगर जावं वारकणे हितूर. पण प्रत्येक हेची आमी डिटेल प्रमोद दिवपाक शकना, कारण आमचे कडेन तितले डेटा ना आणि तो आमच्या कडेन कन्फर्मेशन आसची पडटलें न्ही. कन्फर्मेशन आसचें पडटा. पण करेक्ट. लोकांचे एक हें जालें की आमकां सांगल्या उपरांत ते हायलायट जाल्या उपरांत लोकां मदीं पावतले म्हणून. सो लोक हेजे लागून जायते लोक फोन करीत आसा. पण लॉकडावनाचें हें आहा तें म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान क्लियर कट हेचेर येवपाक जाय आसलें की लोकांक सारकें कळोंक जाय की फार्मास ओपन आसतली बाबा, भुसारी हेजे ओपन आसतलें काय ना, जावं कंपनी ओपन आसतली काय ना, हेजेर मातशें सविस्तर गव्हर्मेंटान येवपाक जाय प्रमोद. म्हाका डेफिनेटली विवेक, आय कम्प्लिटली अग्री. कारण ती क्लॅरिटी जाय. हांव लौकिका इतल्याच खातीर घेता येता की कारण ही क्लॅरिटी कितें, कारण ही ट्रॅकिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन लौकीक कितें आहा. मागीर अजून पर्यंत हांवें काल म्हणिल्लें की सरकारान मातशी ह्या 3 दिसां खातीर प्रॉपर क्लॅरिटी ऑन पेपर लोकांक दिवची अशी आमी अपेक्षा दवरतात. पण ही क्लॅरिटी येतली हाजी मात म्हाका खात्री ना म्हणून. अशें म्हणून हांवें 24 वरां जालीं अजून पर्यंत कितें आयलां कागदार काय प्रत्येक आमी फक्त अंदाजपंचच करपाचे की हें उगडें आसतलें तें बंद आसतलें, कितें चल्लां. प्रमोद लास्ट 4:30 सुद्दां हांवें कन्फर्म करपाचो प्रयत्न केलो की ऑर्डर कॉपी येयल्ल्या, म्हणजे दोन्ही कलेक्टरांनी काडची पडटली ती की लॉकडावन आसतलें म्हणून, आनी कितें अलावड आसतलें कितें अलावड आसचें ना, खंयच्यो गजाली चालू दवरपाक मेळटा ही ऑर्डर कलेक्टरान काडपाक जाय. 4:30 पर्यंत तरी ती येवना. 4:30 पर्यंत लास्ट कॉल हांवें केल्लो. सो आतां ती फुडें केन्ना येतली खबर ना. केन्ना लॉकडावन काल अनावन्स केला, आयज दनपार पर्यंत ती ऑर्डर येवन सगळे बिझनेसवाल्यांक, कोण माल घेता, कोण दूध घेता, कोण रॉ मटेरियल घेता, हेंका सुद्दां ती मेसेज पास ऑन जावपाक जाय आसली बाबा आपूण आसतलो हितून आपूण आसचो ना, हितून दूधवालो ओपन आसतलो काय आसचो ना, बँक ओपन आसतली काय आसची ना, इंडस्ट्रीनी खंयची इंडस्ट्री ओपन आसतल्यो खंयची आसची ना, बाबा सगळ्योच बंद दवरतले 3 दिसां खातीर. म्हणजे कांयच गायडलायन सध्या तरी ना. आणि त्यो केन्ना पर्यंत येतले, लोकांनी तयारी कशी करपाची. 3 दिसां खातीर बंद, शॉप सुद्दां 3 दिसां खातीर बंद दवरता जाल्यार 3 दिसांक जेन्ना कंटिन्युअस 3 दिसां खातीर दवरता तेन्ना ताका प्रिकॉशन घेवचें पडटा. उंदीर बिंदीर येता ताका डेली ओपन करता शॉपाक वेगळे आनी 3 दीस लॉकडावन 3 दीस बंद करतले त्या शॉपाक वेगळे हें आसता. त्यो सगळ्यो गजाली सरकारान क्लियर करपाक जाय आसल्यो. ती ऑर्डर काडपाक जाय आसली बेगीन. दनपार पर्यंत तरी येवपाक जाय आसली, पण 4:30 पर्यंत तरी कांयच येवंक नासलें. लगीच एक गजाल मुद्दाम की सीएमाच्या ऑफिशियल रेजिडेन्साचेरय एक मनीस मेळ्ळा आज कोविड पॉझिटिव्ह. सो त्या सिच्युएशनाचे अपडेट कितें? ओके, सीएमाचे रेजिडेन्सार म्हणजे सीएमाची ती फाटले वटेची गेट आहा जंय गाडी पार्क करता त्या गेटीचेर एक पुलीस आसतालो कामाक, तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तेची हिस्ट्री म्हणजे कोर्टान जी केस सापडलेली, कोर्टान पॉझिटिव्ह सापडलेली पणजेच्या कोर्टान, त्या पॉझिटिव्ह केसींतली एक मेंबर, तेजो फॅमिली मेंबर, तेजो रिलेटिव्ह त्या पुलिसाचो, सो तो पॉझिटिव्ह सापडलो. त्या सीएमाचो स्टाफ कोण कोण ताका मेळ्ळा वा संपर्कात येयला असो डावट आहा. तेंच्यांनी टेस्टिंग सगळ्यांनी केलां. रिपोर्ट लेट इव्हिनिंग ऑर फाल्यां मेरेन येतले. आमी एक नोटीस केला, काल एक ऑर्डर येयल्ली, काल एक मेमोरंडम येयल्लो की खंयच्या गव्हर्मेंट स्टाफ वा कॉर्पोरेशनाचो स्टाफ वा खंयचो गव्हर्मेंट स्टाफाचो जर फॅमिली मेंबर सस्पेक्ट म्हणजे खंय तरी संपर्कात येयला कोरोनाच्या अशें जाला आनी तेजेर टेस्टिंग केला आनी रिपोर्ट येवपाचो आहा.
जाल्यार त्या स्टाफान आपल्या ऑफिसान येवपाचें ना, खंयच्या दुसऱ्या जे फॅमिली मेंबरांनी आपण खंय गव्हर्मेंटाक काम करता खंय काम करता थंय वचपाचें ना अशी एक ऑर्डर काल काडलेली. म्हाका दिसता हेच केसीचें उदाहरण घेवन, कारण हो कामाक आसलो, तेजे बायलेक जेन्ना टेस्ट तेजे रिलेटिवाक जेन्ना टेस्ट करपाक गेले तेन्ना हो पुलीस ऑफिसर पुलीस कॉन्स्टेबल वा पुलीस तो सेक्युरिटी आसलो तो कामाक आसलो पुलिशेचो. सो हे ऑर्डर ही गजाल घडल्या उपरांत तितूंतल्यान बुद्ध शिकोवन काल येयल्या की बाबा जेन्ना फॅमिली मेंबरांतलो कोण तरी टेस्टिंगाक गेला आनी तेजो रिपोर्ट येवपाचो जाल्यार बाकीच्यांनी खंयच घरा कडेन रावपाक जाय, खंय दुसरे कडेन वचपाक जाय आनी ही ऑर्डर येयल्या. तिसरी गजाल लौकीक, वॉट अबाउट पॅनीक बायींग जें सुरू जालां पणजे कितें परिस्थिती आहा? पणजेय लायनी लागल्यात, सगळे कडेन लायनीच लागले म्हणटात. कित्याक लागला तें म्हाका अजून समजना. आनी 3 दिसांचो लॉकडावन नंबर 1 आनी नंबर 2 व्हेरी फ्रँकली राज्याची आर्थीक परिस्थिती सद्या अशी आसा की राज्याक म्हाका दिसना की 3 दिसाच्या की चड लॉकडावन परवडटलो. सो सायंटिफिकली ऑल्सो, फायनान्शियली ऑल्सो आनी प्रॅक्टिकली ऑल्सो की हो जो 3 दिसाचो कार्यकाळ आहा तो सद्याक तरी 3 दिसाचो दिसता. ताच्या की चड वाडोवन कितें वेगळें जातलें अशी काय सद्याक शक्यता ना. आनी जशें सांगलें की विवेकानंद म्हळें की जर इंडस्ट्रीज चालू आहात, इंडस्ट्रियल इस्टेटी चालू आसात जाल्यार ज्या मेजर हॉटस्पॉटांतल्यान हो कोवीड फाफसलो गोंयभर ते जर लॉकडावनाक जर चालू उरले जाल्यार लॉकडावन कोणा खातीर? सामान्य मनशा खातीर. आनी खरेंच त्या लॉकडावना भितर ताचे उपरांत कितें अर्थ उरता काय कितें, काय तातूंतल्यान आनीक आर्थीक लुकसाण जातलें, भलायकेच्या मळार आमकां कांयच फायदो जावचो ना, अशे तरेचो हो लॉकडावन जाला काय कितें? लास्ट टायम जेन्ना लॉकडावन अनाउन्स केले, जनता कर्फ्यू अनाउन्स केलो तेन्ना खूब लोकांनी 3-3 म्हयन्याचें सामान येलें. आनी थोड्यांनी म्हटलें की बाबा हे अशी कित्याक करपाची गरज आहा, 1 दिसाचो जनता कर्फ्यू सांगला. सो जेंच्यांनी हेले ते मागीर हांसपाक लागले की बाबा आमी हेले आनी इतले दीस लॉकडावन चालू उरले, बाकीचे व्हेले ना, तांकां मातशें स्ट्रगल करचें पडलें. सो ह्या कारणाक लागून आतां हो 3 दिसाचो केला, थंय लोकांक डावट आसतलो बाबा 3 दिसाचेरूच उरतलो काय, जे पद्दतीन केसी वाडटा सरकार 3 दिसाचेर हे कंट्रोल करपाक शकतलो काय कितें. आनी प्रमोद दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार लॉकडावन घेतला खरो तो विकेंड लॉकडावन जाता, जंय चडशे लोक घरा आसता एक्चुअली विकेंडाक, त्या टायमार हो लॉकडावन केला. वर्किंग अवर्स म्हणजे सोमार मंगळार बी तसो लॉकडावन ना. सरकार जर लॉकडावन घेता एक ब्रेक म्हणून, एक चेन ब्रेक करपाचो एक हेतून, तेजो काय डायरेक्ट परिणाम जावचो ना. म्हणजे शुक्रार शेनवार आयतार लॉकडावन घेतलो म्हणून शुक्रार शेनवार आयतारचे केसीचो नंबर काय पडचो ना, तो तांकां जे रेटीन वयता तेच रेटीचो मेळटलो. तेजो परिणाम मातसो फुडें खंय तरी जावपाचो. जाल्यार ते लॉकडावन घेता जाल्यार तो लॉकडावन अशा कारणा खातीर सरकारान घेवं जाय की लॉकडावन घेतलो, एक ब्रेक घेतलो आनी थंय एक नवे एसओपी घेवन परत ओपन करतले आमी सगळे गोंय. म्हणजे ओपन करपाकूच जाय, लॉकडावन काय दवरपाक शकना, सरकाराची ती परिस्थिती ना. पण ओपन करता आसतना नवे नेम, नवे एसओपी आसतले, जंय सरकाराचेरूय प्रेशर आसतना आनी लोकांकूय रिस्पॉन्सिबली वागोवन घेवपाक मेळटले अशे एसओपीज घेवन परत रिओपन करपाक. निश्चितच त्या खातीर हांवें तेच सांगिल्लें की हो लॉकडावन जेन्ना सोंपता तेन्ना हे सेग्रिगेशन जावपाक जाय. कोण घरा कडेनच क्वॉरंटायन जावपाक शकतात, कोणाक खरेंच कोवीड केअर सेंटराची गरज आसा, त्या दृश्टींतल्यान जशें विक्रमान सांगलें की बेडी कोवीड सेंटरा भितर सद्याक बेडी मेळना म्हण. दीज आर जेन्युइन इश्यूज. व्हायरस जितलो वाडटलो तितले रिसोर्सीस कमी जातले. ताचे खातीर ऑलरेडी ज्या राज्यांनी ही परिस्थिती पळयल्या तांणी तातूंतल्यान शिकून कांय एसओपीस तयार केल्यात. त्या एसओपींतल्यान आमी बोध घेतले काय कितें, म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आनी तांणी ज्या ही एसओपी फॉलो करतकीर की जांकां घरा कडेन सेपरेट एक बेडरूम, अटॅच बाथरूम आसात आनी थंयच क्वॉरंटायन जावचें, पॉझिटिव्ह आसून असिम्टोमॅटीक आसल्यार, अशी जेन्ना निर्णय घेतलो तेन्ना लोकांचो कॉन्फिडन्स लेवलूय वाडलो, ती टेस्टिंगाकूय लोक येवपाक लागले. कारण खुबशे जाण कोवीड सेंटरांची परिस्थिती पळोवन टेस्टिंगाक येवपाक भिताले, कारण तांकां सिम्पटम्स कांय नाशिल्लीं, टेस्ट करपाचें मना आशिल्लें, पण चुकून जर आपूण असिम्टोमॅटीक आनी पॉझिटिव्ह जालो त्या कोवीड सेंटराक व्हरून आपल्याक घालतले म्हणून. आय थिंक जेन्ना हो लॉकडावन सोंपता तेन्ना लौकिकान सांगली ती खूब म्हत्वाची गजाल. तेन्ना हे नवीन एसओपी सरकारान जर हाडले जाल्यार ह्या लॉकडावनाचो एक शिफ्ट ओव्हर करपाक, स्ट्रॅटेजीक शिफ्ट ओव्हर करपाक खूब फायदो जातलो. पण सद्याक परिस्थिती अशी आहा की हो जो लॉकडावन अनाउन्स केला ताच्योच गायडलायन्स आयिल्ली ना, त्योच केन्ना येतल्यो म्हणून आमी सकाळसान वाट पळयतात. हांव नेक्स्ट वता मयुरा म्हऱ्या, कुडचडे, केपें आनी सांगे हांची अपडेट घेवया. मयूर, कितें आहा परिस्थिती थंय हेल्थाची, पॅनीक बायिंगाची, कितें चल्लां? प्रमोद, कुडचड्यार जे काल सॅम्पल्स काडलेले ते सगळे नेगेटिव्ह मेळिल्ले आसा. तशें मळकणी आनी रिवणा जे सॅम्पल्स काडून व्हेल्ले डिले जाल्ले पळय, काल 9 म्हणल्यार ते रिपोर्ट येयले आनी ते सगळे नेगेटिव्ह मेळ्ळ्यात. पूण काल एक असो वेडे पंचायतीक एक बोवाळ जालो, गवळ कुटबी
हांगा एकटो 2 दीस पयलीं जोर येयलो म्हणून चॅकिंगाक गेलो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी तेगे फॅमिली तेणी चॅक केले तेन्ना तेगे फॅमिलीची फूल फॅमिली बायल भुरग्यां आवय बापूय भयण आनी तेगे आजी ही टोटल धरून 7 जाण पॉझिटिव्ह केस मेळिल्ले आसा आनी जो बापूय आसता गेलो तो नुस्तें विकतालो मोटरसायकल घेवन दारांनी वचून नुस्तें विकतालो म्हणटकीर आख्खी गांवां भितर तो नुस्तें म्हणजे गांव मातसो पॅनीक जालेलो आसा तशेंच आज डॉक्टरान तेणी येवन 101 101 सॅम्पल गांवची काडलेली आसा तशें डॉक्टर प्लस पंचायतीन लोकांक सांगलां की ते सॅम्पल काडले घराकच रावा म्हणून आनी वाडपा जायना सिट्युएशन कितें आसता तें पूण एक पॅनीक अशें सिट्युएशन जालें आसा कित्याक वेड्यान कित्याक कांय एक कडेन हांगा काबार नेगेटिव्ह मेळटा म्हळ्यार थंय पॉझिटिव्ह मेळटा म्हळ्यार ह्या सर्कलान भितर सगळे नेगेटिव्ह आसलेले पॉझिटिव्ह करून खंय वाड्यार जावपाक लागला तशेंच प्रमोद लॉकडावना विशयी सांगपा म्हणल्यार मार्केटां एक सामकी गर्दी पडलेली आसा सोशल डिस्टन्स बी कांय ना कारण रिजन कितें जालां 3 दीस हे लॉकडावन जालें तें मागीर अकस्मात वाडूंक बी शकता अशें म्हणून पयलीं भिवून लोक सामान घेवपाक लागल्यात तशेंच कुडचड्यार भितर ऑलरेडी 8 दीस म्हळ्यार मार्केट बंद आसा म्हणजे तेणी ऑलरेडी कुडचड्यार जाता पूण सांगे केपें ह्या एरियेक फूल प्रमाणे गर्दी पडलेली आसा तशें एक प्रॉब्लेम निर्माण लॉकडावन म्हळ्यार कितें हें अजून कोणाक समजलें ना कित्याक जे फॅक्टरी बी कोण वयताले ते म्हणटा की आमकां अजून पर्यंत कांय सांगलें ना म्हणून तशेंच हे थोडी बेश्टी प्रायवेट बिझनेस आसा तेणी कितें म्हणटा कित्याक कशें कितें बंद करपाचें अजून पर्यंत कांय समजलें ना फुडें बशी आसतल्यो बशी आसपाना अशें एक वेगळेच विचित्र वातावरण निर्माण जाल्लें आसा ह्या सायडीच्यान म्हळ्यार कोणाक कांय खबर ना लॉकडावन म्हळ्यार कितें अशें म्हणून आतां हे लॉकडावन वाडटलें काय वाडपाना कितें चलतलें कांयच अजून म्हणजे गुजरात हें केलें ना म्हणजे अशें उलोवप चालू आसा भितर ना डेफिनेटली कारण हो प्रश्न सगळ्यांच्याच मनां आसा कारण जर ट्रेनी येतल्यो फ्लायट्स येतली इंटरस्टेट ट्रान्सपोर्ट चालू उरतलो इंडस्ट्री चालू उरतल्यो एसेन्शियल सर्विसीस म्हणटा चालू उरतल्यो जाल्यार बंद जे लोक आसतले तांकां आर्थीक लुकसाण जर सोडलें जाल्यार कसलो आनी कितें फायदो जावपाक शकता हेल्थाच्या दृश्टींतल्यान फायदो जावपाक शकता सो त्याच खातीर हांव आज परत सांगता की सरकारान हे निर्णय घेतना फकत पब्लीक किंवा पॉलिटिकल प्रेशरा सकयल येनासतना सायंटिफीक गजाली पळोवन घेवचे जी बाकीची राज्यां जी आमच्या ह्या स्टेजींतल्यान गेल्यात वी फील दॅट वी आर स्टील पीकिंग वी आर नॉट पीक्ड त्या खातीर आमची नंबर दिसान दीस वाडटात देर आर अदर स्टेट्स जी हातूंतल्यान गेल्यात तातूंतल्यान शिकल्यात तातूंतल्यान ताणें आपली एसओपी तयार केले नाव देअर पीक इज गॉन दे आर ऑन अ डिक्लायन सो तांणी कितें शिकलें हें जर आमी आतांच जर आपणायलें जाल्यार म्हाका दिसता चड फायदो जावपाक शकता रादर देन गोईंग इन टू दीस नीजक रिएक्शन्स ऑफ लॉकडावन बिकॉज ऑफ पब्लीक म्हणत पॉलिटिकल म्हणत कसलोय प्रेशर आय थिंक दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग गव्हर्नमेंट कॅनॉट इन दीज टायम्स वर्क विथ नीजक रिएक्शन्स आणि सद्याक आमची भलायकेची परिस्थिती बिकट आसा आर्थीक परिस्थिती बिकट आसा अशी परिस्थिती भितर देर इज ओनली वन वे अहेड दॅट इज सायंटिफीक एनालिसीस ऑफ दीस सिच्युएशन आणि सायंटिफिक वे and proper procedures, SOPs, guidelines on paper given to people with complete understanding. I think हे महत्वाचे आसा ते जो मेरेन जायना तो मेरेन कुफुसांव चालू उरतली कोण उगडो कोण बंद कसलो लॉकडावन कितलो लॉकडावन उगीच भंय उरतले आय थिंक दॅट इज समथिंग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो जर ह्या गजाली कडेन डील करतना सध्या बाकीच्या राज्या कडच्यानय कांय गजाली शिकून ते SOP आपणावन म्हाका दिसता ऑन पेपर प्रॉपर गायडलायन्स येवपाची फक्त ह्या लॉकडावना पुरती न्ही ताजे उपरांतच्याय परिस्थिती खातीर हे म्हाका दिसता ऑन पेपर येवपाची गरज आहा आनी त्या दृश्टींतल्यान पॉलिटिकल ऑर पब्लीक प्रेशर घेनासतना सायंटिफीक एनालिसीस करून हे SOPs हाडप म्हाका दिसता ही सध्या मुख्यमंत्र्यांची प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती ते पार पडटले इतलीच हांव अपेक्षा दवरता हांव नेक्स्ट वता कल्पेशा म्हाऱ्याक 70तली परिस्थिती जाणून घेवया 70 कांय दीस या मयूर यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट मागीर हांव कल्पेशा म्हाऱ्याक वता या गो हेड अशें जालां शेतापाचो लोकांक तेणी कितें पाहिजे अशी एक बी जाला कित्याक तेज्या वाठारांत लोक डिपेंड ऑन शेतांचेर अशें डिपेंड हो एक प्रॉब्लेम डिस्कस जाता गांवां भितर या व्हेरी ट्रू कल्पेश कितें आहा 70ची परिस्थिती केसी वाडल्यात कमी जाल्यात रिकवर जाल्यात कितें जाला येस सर डेफिनेटली आयज केसी वाडलेले आसात 70च्यो
पण त्याच्या पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार सर सध्या जे सिच्युएशन सत्तरीन चल्ला किंवा सत्तरीन म्हणनाका तर सगळ्या गोंयभर चल्ला तर एक सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंटच तर सध्या कन्फ्यूज जाल्लो आसा आणि लोकांक म्हाका दिसता आनीक कन्फ्यूज करता कित्याक तर पयली गोष्ट म्हटल्यार जे लॉकडावन डिक्लेअर केला तेजे अजून मेरेन गायडलायन ना पेपराचेर तेंचे कांयच येवंक ना म्हणून लोक आमकां क्वेश्चन करता की बाबा आमी कामाक वचपाचे काय ना वचपाचे जे कंपनीज इंडस्ट्रीज आसता ते शॉपवाले जर बंद म्हणटा जाल्यार खंयचे शॉपवाले बंद ते एक जाली आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार सर जी मिडिया बुलेटीन सांजची येता तर म्हाका एक अजाप दिसता की मिडिया बुलेटीन जो गव्हर्मेंट सांजचो इश्यू करता आख्ख्या गोंयच्या लोकां खातीर एकच पेज आसता सत्तरी तालुकांत वाळपय 22 पेशंट जाले हेच्या फुडें कांयच ना कितले श्वास घेतले कितले रिकवर जाले भितरले पेशंट्स जातले पॉझिटिव्ह आसा कितले रिकवर जाले कितले रिपोर्ट येवपाचे आसा ते सगळे प्रत्येक तालुका खातीर एक ऍटलिस्ट एक पेज गव्हर्मेंट अफोर्ड करूंक शकना कित्याक काय म्हणटा कित्याक तर मिडिया ब्रिफींग एक म्हटल्यार बंद जाला आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार एकाच पेजीर आख्खो गोंयचो रिपोर्ट येता सर आयज हांव म्हाजे विथ वाळपयचे रिपोर्टर्स आशिल्ले आमी सगळे जाण वाळपय CHCन सगळी डिटेल्स घेतली सो डिटेल्स सांगता टोटल आयज मेरेन जे स्वॅब्स आतां काल पयर जे घेतिल्ले ते 151 स्वॅब्स आसलेले तेतूंतले 151 आउट ऑफ 151 148 आर नेगेटिव्ह 3 आर पॉझिटिव्ह 2 रिकलेक्ट करपाचे आसा आणि बाकीचे सगळे आसा ते रिपोर्ट्स येवपाचे आसा 2 जे पेशंट पॉझिटिव्ह मेळ्ळात दे आर फ्रॉम वाळपय ज्युरिस्डिक्शन आणि एक जो मेळ्ळा ही इज वर्किंग एट फोंडा सो आयज जे वाळपयन जे आसा CHC वाळपय तेतून 3 मेळ्ळेले आसा टोटल CHC वाळपयन 15 केसीस आसा ते 15 केसीस अशे आसा बुद्रुक करमाई 2 केसीस वाळपय वार्ड नंबर 9 केसीस वार्ड नंबर 1 1 केस वार्ड नंबर 8 2 केसी वार्ड नंबर 2 1 केस आसा आणि आयज मेरेन जितले आमच्या सत्तरीन खंयच्या गांवांनी जे पेशंट्स मेळ्ळेले त्यांचे रिकवरी कितें अजून मेरेन आमचे कडेन रिकॉर्ड्स नासलो पण आयज आमकां मेळ्ळात ते सांगता रिकवर जाल्ले पेशंट सत्तरींतले चिंचमळ एक असलो तो रिकवर जालो गुळेली एक पेशंट रिकवर मलपण 2 केसी रिकवर बिरोंडा एक पेशंट रिकवर शेळ मेळावली एक पेशंट रिकवर पैकूळ एक पेशंट रिकवर अगेन मेळावली एक असलो तो रिकवर जालो एक पेशंट रिकवर तरवणे एक पेशंट रिकवर मुरमण्याचो पेशंट रिकवर कुमतळ एक पेशंट रिकवर आणि ठाणे एक पेशंट रिकवर हे जाले सर CHC अटॅच टू CHC वाळपय टोटल 15 केसीस आसा आणि PHC साखळे हांगासर रावण पर्या पंचायतीन रावण विलेज आसा थंयसर हांवें अपडेट्स दिल्ली की फाटल्या फावटी एक पेशंट मेळ्ळो तेच्या उपरांत परतून 2 मेळ्ळे आणि आयज थंयसर 6 पेशंट मेळ्ळेले आसा सो रावण विलेजीन टोटल 9 पेशंट आणि आयज जे 6 पेशंट मेळ्ळेले आसा ते आर फ्रॉम वेर्ना ट्युलिप कंपनी ते कामाक वयतले सो टोटल PHC साखळेच्यान रिकवर केसीस अजून मेरेन म्हाका रिकॉर्ड मेळना पण अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन 25+ केसीस अजून मेरेन एक्टिव्ह आसा अजून मेरेन एक्टिव्ह आसा खूप इम्पॉर्टंट गजाल जी आमी परत म्हणटात परत की जेन्ना हेल्थ बुलेटीन येता तो हेल्थ बुलेटीन चड डिटेल्ड आसपाक जाय म्हणून सो फक्त एक लोकेशन सांगलें आमची नांव दिल्यार लोकांक खूप फायदो जातलो लोक तितले अवेअर आसतले लोकांक कळटले आणि ती एक गजाल सांगता सुरवात जेन्ना जाल्ली ह्या सगळ्या गजालीची तेन्ना आमकां हो हेल्थ बुलेटीन सांजेच्या 6 ते 6:30 वरांचेर मेळटालो त्या टायमार येतालो डिटेल्स फाटली जर कांय दीस पयले जाल्यार तो 9 येवपाक लागला फाटली 7-8 दिसांचो जर ट्रेंड पयलो जाल्यार तो 9 किंवा 9च्या उपरांत येता कालचो बुलेटीन हो 8:30 उपरांत आयिल्लो सो एक गजाल म्हाका दिसता लोक इतलेच सांगतात सरकाराक की गिव अस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कारण जेन्ना ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन येना तेन्ना कुफुसांव जाता जशें लॉकडावन जाता डिक्लेअर पूण आतां 6 जावपा आयली तरी गायडलायन्स येना आमकां सकाळीसान कितलेशेच फोन आयल्यात कितें काय म्हणून इंडस्ट्रींतले लोक विचारतात नॉर्मल सामान्य पसरकार विचारतात आमचे रिपोर्टराक फोन येतात पण जेन्ना ह्यो गायडलायन्स येनात तेन्ना कुफुसांव जाता बी क्लियर कम्युनिकेट बेटर इज समथिंग दॅट वी आर सेइंग एवरी डे विदाउट फेलिंग बिकॉज दॅट इज द ओनली वे people are going to respond, behave responsibly, and they are going to adhere to what you are saying. In absence of proper communication, there is going to be confusion. Kalpesh, you want to say something? ऍक्च्युली सर माझो कलीग माझ्या वांगडा बसला आणि आता ताका फोन येऊन गेलो दॅट कॉल इज फ्रॉम वाळपय हॉस्पिटल सर. Administration is asking him
बाबा लॉकडावनाचे कशें कितें कामाक येवपाचें काय नाही येवपाचें इवन गव्हर्मेंट ऑफिसांक खबर ना सर लॉकडावनाचें कितें चल्लां तें दॅट इज द मेन जोक सर. ही परिस्थिती म्हाका दिसता अशी आसा आय कॅनॉट हॅव अ बेटर एक्झाम्पल देन दीस की गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान आमच्या रिपोर्टराक फोन करून लोक विचारतात फाल्यां कामाक येवपाचें काय येवपाचें ना तें. हाज्या की बरें कोणूच ही परिस्थिती एक्सप्लेन करपाक शकचो ना. हांव ताजे उपरांत मकबुला म्हऱ्या वता पेडणेची अपडेट घेवया आनी मागीर मडगांव हांवें मुद्दम लास्ट दवरला बिकॉज सगळे मडगांव आसा सावयोय मडगांव आसा. सो मकबूल कितें आहा पेडणेची अपडेट हेल्थाची अपडेट कितें आहा वील अंडरस्टँड दॅट देन वील गो टू मारगांव. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे सर आज सकाळी 6:30 वाजल्यापासून लोकांचे फोन सर हांगा आणि सकाळी 7 वाजल्यापासून लोकांची गर्दी दुकानाचेर आणि लोकांक खबर ना की बाबा खंयचे बँक ओपन आसा की ग्रोसरीचे आसा दूध मिल्क जे शॉप आसात ते मेळटले खंयचेच कांयच ना सर. जेन्ना आमकां पयलीं मेळटाले की इन डिटेलान मेळटाले बाबा खंयचे शॉप मेळटा काय ना सगळें पण आतां मेरेन तेंचे कांयच ना म्हणून सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें आणि लोकांक कन्फ्यूज करचे न्हू असे प्रश्न निर्माण झाले सर. आणि कोविड हेचे म्हटल्यार सर काल मेरेन पेडणे तालुक्यात 40 असले आणि आयज एका दिसाक 5 वाडल्या. एक हरमल विरनोडा 2 कोरगांव 1 आणि सर पेडणे 1 असे मिळून 45 आता कोरोनाचे केसेस वाढलेले असतात. आणि त्याचबरोबर सर ते कोविड सेंटर आसा आमचे म्हणजे स्टॅफ चेकिंग करतात थंयसर सिनियर सिटीजन असतात त्यांना कसलीच व्यवस्था ना म्हणजे पाऊस पडटा आणि ते पावसानच उभे रावतात छत्री घेऊन आणि त्यांना बसपाक ना आणि लोकांचे एक कन्फ्युजन निर्माण झाले असतात आता मेरेन. लोक म्हणतात सर ते 3 दीस लॉकडाऊन करून कांयच अर्थ ना. थोडे म्हणतात लॉकडाऊन करता जाल्यार 15 दीस तरी जावंक जाय पण हेतून खंय तरी सर कन्फ्युजन आसा लोकांचे. या एब्सोल्युटली कारण म्हाका दिसता 3 दिसांचो लॉकडाऊन करचे परस सायंटिफीक वे आनी सायंटिफीक स्ट्रॅटजीज टू टॅकल दीस सिच्युएशन आणि जी राज्यां हातूंतल्यान ऑलरेडी गेल्यात तांचे कडच्यान शिकप आय थिंक इज द मोस्ट सेन्सिबल थिंग टू डू. हांव मडगांव वता सावयो डाय आसा आमचे बरोबर. सावयो मडगांवची परिस्थिती कितें आहा? मडगांव जे ESI हॉस्पिटल आसा आमचे कोविड पेशंट थिंगा सर आयज 125 पेशंट्स आसा. सेकंड थिंग सर आयज विजय सरदेसायान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन CMI लागीं मागला की ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची जेन्ना पयलींच मांगोर वास्को केसीस वाडल्यो तेन्ना लॉकडावन कित्याक करूना आनी आतां कित्याक केला काय म्हण ते बी 3 दिसांचे लोक म्हणटा म्हणजे 3 दिसांचे लॉकडावन म्हळ्यार कितें काय म्हणे ते म्हणटा लॉकडावन जावपा जशें एरांनी सांगला इट शूड बी 15 days or even for a month because cases are widely spreading in Goa. So another thing that I want to tell is सगळ्यांनी सांगला मडगांव बी HGPD मार्केट जावं मडगांव म्युनिसिपालिटी मार्केट देर वॉज मेड रश लोकांक अशें दिसता सर की हे लॉकडावन आतां 3 दिसांचे न्हू पण 15 दिसांचे तरी जातले म्हण. कंटिन्युअसली जो टेस्टिंग आहा ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चालू आसा तशें जर केसी वाडटात थोड्यांचो रिपोर्ट येवपाचो आहा तर लोक चडसो म्हणटा की रिपोर्ट जरी तर रोखडो येयलो न्हू जाल्यार 1 दिसाक मेळ्ळो जाल्यार बरो जावता. तर आतां हिंगा हे आसा सर रिपोर्ट 3 दिसांनी 4 दिसांनी मेळटा तेच्या पयलीं तुका रिपोर्ट मेळना. तशेंच सर जे कारगिलान आतां एक हे मेळ्ळा की 1 लाखूय मेळ्ळो ती आतां वाडत आसा ती पयलीं 2 जाण जाले आतां 4 जाण जाले. सो दिस थिंग इज गोईंग ऑन बट पीपल फील नाव आफ्टर दीस लॉकडावन जर कितें तरी जाता जाल्यार बरें जावचें म्हणून असो लोक मागता सर. सावे एक हाव इज द सिच्युएशन इन रेस्ट ऑफ सालसेत? थंय बी लोकांची लायनी लागल्यात पॅनिक बायींग जाता or things are cool there? तुका कितें आयकूं येता? No sir, everywhere there is panic buying. लोक जाणा न्हू आतां लॉकडावन जाल्यार हे मेळपाना ते मेळपाना थोड्या लोकांक बरें खबर ना कितें मेळटलें कितें मेळपाना तें. तर लोक जर न्हू लायक शॉप्साचेर जावं मार्केटान वचून कितें मेळटा तें घेता वेजिटेबल जावं फ्रुट्स जावं तांकां कितें लागता न्हू तें सगळें लायक इट्स लायक डुईंग अ स्टॉक सर. जशें आमी पुरमेता पयलीं करता ते भाशेन लायक आतां मार्केट सारकें बंद आसतलें सो लोक घेत आसा कितें मेळटा तें. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव इतल्याचेर थांबतां. वेळ सारको सोंपला पण आमी 5 हे लायव्ह सुरवात केल्लें 6 जालीं तरी म्हाका एक गजाल कळना ती म्हळ्यार लॉकडावनाक कितें बंद आसतलें आनी कितें चालू आसतलें. आतां एसेन्शियल सर्विसीस म्हळ्यार पण एसेन्शियल सर्विसां भितर ज्यो खंयचे एसेन्शियल सर्विसीस सुद्दां
लॉकडावन 1 टू लॉकडावन 3 एड जायत गेल्ल्यो. सो ह्यो एसेन्शियल सर्विसीस भितर तुमगेल सादी बारीक लोकांक कितें जाय की फाल्यां तुमी करतात न्ही लॉकडावन, डोंट आस्क पीपल टू रेफर टू द लॉकडावन 1 और लॉकडावन 2 गायडलायन्स. इश्यू देम अफ्रेश. एक सादें पत्रक काडात, कितें चालू आसतलें, कितें बंद आसतलें, आनी धाडात. जर गव्हर्नमेंटाचे डिपार्टमेंट जर आमच्या रिपोर्टराक फोन करून विचारतात की फाल्यां कामां येवपा रे काय घरा रावपाचें काम म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता देर इज समथींग सिरियसली रॉंग when it comes to proper communication. ते कम्युनिकेशन जावचें इतलेंच मागतात आनी कांयच न्ही. बाकीच्यो स्ट्रॅटजीज ह्या 3 दिसां उपरांत तुमी कशी फुडें व्हरच्यो तेंय आमी सांगलें. द ओनली थिंग इज दॅट बी क्लियर, कम्युनिकेट प्रॉपरली सो दॅट पीपल आर क्लियर. इतलेंच मागता आनी थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.